चारांक सुमार आमी आवाज आयकलो असो कुत्र्याचो म्हणल्यार आमी भायर येवना म्हणल्यार कोण आसतलो म्हणून जाणकोण न्ही म्हणून मागीर सकाळीं कोणी तरी सांगलें शाळे कडेन पडलें म्हणून मागीर आमी वचून पळयलें जाल्यार तेजो जखमी जाल्लो थंय पडलेलो आसलो. पण गळ्याक बी मार लागला. हय गळ्याक मार लागला आनी रगत व्हांवता. म्हणजे धरला आसतलो. हय धरलो आसतलो. धरून सुटला आसता हो. हय. कितलो वर्सां जालो? 2 वर्सां जातलीं. पोपो आसा जे जाग्यार देवानंद गावडे यांच्या घरा कडेन आसा जे जाग्यार राती 4 सुमार बिबटो येयलो आनी तेजी कुत्र्यांक हल्लो केल्लो. जेन्ना तेजी हल्ल्यान जालें तेजी तोंडांतल्यान जेन्ना कुत्रो सुटलो तेन्ना जवळ जवळ तो एक 50 मिटराची जी शाळा आसा थंय तो वचोन तो कुत्रो पडलेलो पूण तेजी तावडेंतल्यान तो तोंडांतल्यान सुटोन तो गेल्लो आसलो. आतां तेजी पयल्यार त्या कुत्र्याच्या गळ्याक बरो मार लागला पोंजान ताका फापडिल्लो आसा आनी आतां तो सद्याक भिल्ले अवस्थेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.